आज फुडें एक सेशन कळलेलं आसा फर्स्ट कोंकणी सेशन तांणी मस्त वर्सां नंतर दिल्लेलें त्या हेस्क्रेस राधाकुंटोबजीन अरेंज केल्लेलें आसा. ताचे स्टार्टींग हांव आयचे सेशन सुरू जाता दवरलेलो आसा. ओवर टू यू राधाकुंटोबजी, तुमकां कॅरी ऑन. हरे कृष्ण. आयक पडतो? वय प्रभुजी क्लियर आसा. ओके. हरे कृष्णा. आज ही आमगेले हिज होलीनेस भक्ति रसामृत स्वामी महाराज हांगेले आज 60th अपीयरन्स डे, म्हळ्यार आमी बर्थडे म्हणटा ती आमी वैष्णवांत अपीयरन्स डे म्हणटा ती. तरी तांगेले 60th बर्थडेक हांव आज मायापुरा आसा. तरी नरसिंह देवालयाच्या पंचतत्व आणि श्री राधा माधव अष्टसखीका तांगेले आयुष्या खातीर तांगेले चांग हेल्थ आणि तांगेले जे एंथुजियाझम आणि तांगेली ह्युमिलिटी जे आसा तांगेले ते प्रभुपादाले मुवमेंटाक सर्वीस करचे ते आनीकय चड जावन कशी करचे जाता तांकां अशें हांव तांकां पुरा देवाला मागून घेतला आजी. तांगेले मेगेल फर्स्ट कॉन्टॅक्ट आमगेले विप्रसुदा महाप्रभून मार्च 97 हातू आमगेले बँड्रांत रिक्लेमेशन ग्राउंडांत एक स्कुलांत तांगेले फर्स्ट लेक्चर आशिल्लें. तेन्ना तांगेली भेट जाली मागेली. तरी त्या फर्स्ट लेक्चरांत तांणी भगवद्गीते विशय उलयता आशिल्ली ती आनी त्या श्लोक आनी चंद करून तांणी इंग्लिशान एक्सप्लेन केलें. तर म्हाका मस्त भार चंद तांणी एक्सप्लेन केलें आवडलें मस्त. मागीर विप्रसुदा महाप्रभून म्हाका तांगेले इंट्रोड्यूस करून दिलें. तेन्ना तांगेलें नांव देवामृत प्रभू म्हणून आशिल्लें. तरी हांव तांगेले उलयता आनी म्हाका कळ्ळें की तांणी GSB म्हणून. तरी अशें उलयता उलयता आमी मागीर तांणी म्हाका तेन्ना हांव सौदी अरेबियांत जॉब करून आशिल्लो. तर तांणी म्हाका विश्वरूप प्रभुले विशय सांगलें तांणी की तांणी थंय आमगेली डिवोटी आसा ती तर तुमी तांकां कॉन्टॅक्ट करया ती ते तुमकां हाजे विशय मस्त सांगचे साध्य आसा थंय तुमकां म्हणून सांगलें तांणी. पण त्या वेळार मार्च 97 तेन्ना फर्स्ट कॉन्टॅक्ट आयिल्लो तेन्ना तांणी घेतलें. म्हळ्यार तेन्ना नंबर दिवचे जाय न्ही. मागीर नेक्स्ट म्हाका विप्रसुदा महाप्रभू आमी चवथी वेळार मेळ्ळे तेन्ना म्हाका तांणी जून आमगेले वल्लभ चैतन्य प्रभू तांगेले विशय सांगले आनी चैतन्य वल्लभ प्रभू विशय सांगले आनी तशें करून म्हाका तांणी विश्वरूप प्रभू कॉन्टॅक्ट मेळ्ळें म्हाका. विश्वरूप प्रभून मीरा रोडांत तांगेले एक प्रोग्राम आशिल्लें. तेन्नाय भक्ती रसामृत महाराज थंय आशिल्ले ती थंय तांगेले एक लेक्चर आयकलो हांव. तेन्ना तांणी मस्त चंद करून उलोवन म्हाका सौदी अरेबिया आसतानाय कशी आमी कृष्ण कॉन्शियस प्रॅक्टीस करूं येता हें तांणी म्हाका मस्त सांगून दिलें तांणी. म्हणून म्हाका थोडें इन्स्पिरेशन आयलें की हें कितले चंद करून करचें जाता म्हणून. मागीर विश्वरूप प्रभून तांगेले थंय पुरा बुक्स आनी आशिल्लीं ती तर त्या पुरा म्हाका वाचुचें मेळ्ळें. आनी तशें जावन भक्ती रसामृत महाराजान इन्स्पिरेशन म्हाका कृष्ण कॉन्शियसनेसांत येवचें मस्त एक आधार जाल्लो आनी तांगेले सपोर्ट आनी आशिल्ली ती. आनी तांगेले विशय मस्त मस्त कडेन वेगळे वेगळे आयकुचें मेळटा. तांगेले ह्युमिलिटी तांणी उलोवचें सगळ्यांक चंद करून तांणी उलयता ती तांकां समजावचें आसल्यार तांणी लायक करून सांगता ती. आमगेले ब्रह्मचारींत हांव येताना आश्रमांत 98-99 तेन्ना भक्ती रसामृत महाराजांक ऑलरेडी बेलगांवाची रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्लेली आनी अशी तांगेले वेगळे वेगळे कडेन तांकां व्हड रिस्पॉन्सिबिलिटीज GBCंतूय तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. तांगेले तांकां थोडे वर्स वृंदावनांतूय रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्लेली. म्हळ्यार तांकां एक लोकांक GBC जावन वयर व्हड महाराजांक तांगेले मस्त विश्वास आसा की तांणी जमकल मागीर थंय मस्त पुरा चेंजीस जावन लोक
लायक कोण भक्ती करता ती म्हणून तांगेलो विश्वास असतो आणि तांगेले क्वालिफिकेशन आहे त्यांनी MBA फायनान्स पण लायक हॉट बँक तातूं जॉब करनाशिल्ली ती आणि म्हाका कळ्ळें की तांकां एक टायम वन ऑफ आवर GSB मठांतू तांकां एक घरकडे एक मेसेज आयिल्लें की अशें करून तुमी जॉईन जावका म्हणून एट अ व्हेरी यंग एज पण तेन्ना तांणी ऑलरेडी कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रॅक्टीस करनाशिल्ली ती त्या निमती तांणी थंय वचचें न्ही ती आमगेल्या आंगारा बनू आनी थोडे वर्स फुडें तांणी संन्यास घेतले आमगेल्या राधानाथ महाराजा लागीं तेन्ना तांकां नांव तांगेलें चेंज जावन देवामृत प्रभू करून तांणी हीज होलिनेस भक्त रसामृत स्वामी महाराज जाल्ली ती आनी तांणी मस्तुपुरा हांगा थंय रिस्पॉन्सिबिलिटीज घेवन आसता ती आतां तांणी मोस्टली बेलगांव आसता ती आनी म्हाका सांगिल्लें अशी तांगेले एक लायफांतूय एक 2-3 व्हड इन्सिडेंट जाल्ले ती म्हळ्यार तांणी समवेर इन 92-93 तांकां तांणी IIT तांणी पुरा प्रिचिंग आनी वता आशिल्लें ती तर गौरांग प्रभू आनी भक्त सामराज महाराजा भक्त सामराज महाराज ड्रायव्ह करनाशिल्ली ती आनी अशी ड्रायव्ह करून वता आसतना तांगेले व्हड एक्सिडेंट जाल्लें तातूंत दोगांय प्राणांक काही धोके न्ही पण ऑलमोस्ट इट वॉज म्हळ्यार ते एक्सिडेंट इतलो व्हड आशिल्लें की सगळ्यांनी लागलें की हांगेले दोगांय प्राण वतात ती म्हणून पण लकीली आनी दोगांय सेफ आशिल्लीं ती आनी ह्या एक इन्सिडंट म्हळ्यार तांगेले कसले इन्सिडंट जाल्यारय तांणी एकदम कूल आसता ती तांणी म्हणटात की हें कसन जावचें तें देवाल निमती जाता आनी आमी तांतूं कशी देवान आमकां ते डिफिकल्टी घालून आमकां आनी कशी आनी चड ऑपॉर्च्युनिटी दिता की आमी तागेली भक्ती कितली चड आनी करता म्हणून तशी सांगतात तांणी तशींच इन 2003-2004 एक्झॅक्ट इयर उडगासना म्हाका आमगेले श्याम कृष्ण प्रभू म्हणून आशिल्ले ती सतीश पै म्हणून तांणी वृंदावन सर्वीस करून आशिल्ली ती भक्त सामर्थ महाराजा वटूची तर थंय तांणी दिल्ली देखून वृंदावन येताना तेन्नाय तांकां एक्सिडेंट जाल्लेलें तेन्ना तांगेले नांकाचे हाड मोडलेलें पण तांणी तशींच तांगेले ते धैर्य दवरून तांणी असल पुरा एक्सिडेंटांनी हें पुरा जावन आसल्यारय तांणी तांगेले धैर्य दवरून तांगेले जॉब करची की तांणी मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करची की ह्या पुरा करता आसता ती तशींच हांव आयकलेलें की भक्त सामराज महाराज राधा गोपीनाथ देवस्थान आसतना ब्रह्मचारी जांकां ते जपा सर्कल तांणी सुरू केल्लेलें तर आज ताईं तें जपा सर्कल फॉलो करून आसता ती राधा गोपीनाथ मंदिरांतू आनी कोणेय कितले रात जाल्यारय आमी सकाळी मंगल आरतीक येवका हें तांगेलें एक पॉयंट आशिल्लें तर तें कितले लेट जाल्यारय लोक थंय मंगल आरतीक येता आशिल्लीं ती अशें तांणी त्या लोकांक ब्रह्मचारींक म्हळ्यार आमी हांगा देवस्थानार रावचे आयल्या तें पुरा देवाल विशय करचे आयल्या ती आमकां थोडे न्हीद उण जाल्यारय आमी कशी मंगल आरती आनी येवका म्हणून तांगेलें तें ध्येय आशिल्लें तशेंच जपा बसतना अशी कुरवणी आयल्यारय तांणी हगूर येवन लोकांल्या खांद्यार हात लावन अशी कसं जावका हांवें तुका उद्दा जावका हांवें किंवा तांगेल्याक एक हें आशिल्लें खंय तातूंत स्प्रे आशिल्लें खंय तर तांणी ते अशी थोडे स्प्रे मारता आशिल्लें थंय तशें पुरा करून म्हळ्यार आमगेले जॉब कितलो लायक जावका म्हणून तांगेलें तें ध्येय अशी तांणी सगळ्यांक आमकां चंद करून इन्स्पायर करता आसा ती आमगेले नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचे लास्ट टॉपिक ताजेर तांणी लायक करून आमकां त्या विशयांत चंद करून सांगिल्लें आसा आनी आमकां केन्नाय तांगेल्याक आमकां कसले प्रॉब्लेम आसल्यार आमी तांगेल्या वचून तांणी आमकां तशी एक चंद करून सोल्युशन दिता ती तर ह्या पुरा तांगेल्या ह्या तांगेल्या जिवनांतू आमी
तांगेल खातीर प्रार्थ कोर न्हू आज हांव तांकां एक मेसेज घाल्लें तांणी ह्या पुरा तुमगेले ब्लेसिंग्स तुमगेले प्रेयर्स ताजे निमती जी आमकां ह्या पुरा जाता म्हूण अशी आमकां बरयलें आसा तर म्हणून आज आमी हांगा मायापुरांत तूं तांगेल खातीर प्रार्थना आनी केल्या नरसिंह देवालाके प्रार्थना केल्या की आनी कसं तांगेले जिवनांत तुका कसं विघ्नांनी आयल्यार त्या काडका म्हणून तशींची तरी भक्त सामर्थ महाराज की जय हरे कृष्ण हिज ग्रेस राधा कुंड प्रभु जी की जय हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज की जय हरी लायक जावन प्रभु जी तुम्ही हिज होलीनेस भक्तिरस अमृत स्वामी महाराजाला विवरण दिलेलं असं तुमगेल्या एक्सपिरियन्स थ्रू मस्त धन्य जाल्ल्याचे आमी तुमगेल्या तुकून आयकून महाराजा विशय आमकां असले एक अवसर मेळ्ळाले महाराजा कोंकणी आमकां प्रवचन आयकुचे अंगाय GSP भक्तिवृंदांत त्यांनी दोन सेशन दिलेलं आसा तशें 2 सेशनात कोंकणीन आमकां मेळ्ळालें आसा महाराजाला तुकून मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी आता हांव हिज ग्रेस विप्रसुधा महाप्रभुजी लागीं निमून घेतास की 2 शब्द सांगूक राधाकुंड प्रभुजी आमगेल्या इस्कॉन हेडक्वार्टर्स मायापूर कलकत्ता तुकून आसाची आता आजी काली पळोवन आसता तुमी कलकत्तान तूं उल्टा डंगा जंक्शन ताजी इनॉग्रेशनाक आशिल्ले त्यांनी ऋषिकेश तुकून ट्रॅव्हल केल्लें ट्रॅव्हलिंग अंत आसाची जाल्यार त्यांनी हे टायम काणू आमगेले खातीर भागवत पुराण कोंकणी खातीर महाराजा विशय म्हणलें कुडले येवन ह्या राती ब्रह्मचारी आश्रमात थंय तुकून मायापुरातून आयले मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हिज ग्रेस विप्रसुधा महाप्रभुजी हरे कृष्ण प्रभु पूरा भागवत पुराण कोंकणी टीम मुरलीधर शरण प्रभु आणि राधाकुंड प्रभु तुमकां धन्यवाद दितात की हे अवसरार हे अरेंज केल्लें आनी भक्तिरस अमृत महाराज कसले व्हड भक्ताले कोणाक आमकां आमगेलें व्हड भाग्य की आमकां कशी पुणी एक प्रकारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली तांगेलें असोसिएशन मेळ्ळेलें आसा सो रियली आमगेलें व्हड फॉर्च्यून की आयच्या दिवसान तूं आमकां एक 2 उतरां तांगेले विशय आयकुचें मेळटा असो म्हणून एकदम धन्यवाद राधाकुंड प्रभु तुमकां सो राधाकुंड प्रभून सांगल्या म्हणजे तांणी भारी एक मोहक आनी सौम्य जावन आशिल्ली ती भक्तिरस अमृत महाराज तांगे लेक्चर्स आयकल्यार तुमी पळय येता राधाकुंड प्रभून सांगल्या म्हणजे आमगेले फर्स्ट कॉन्टॅक्ट पर्सनली वय इस्कॉनाचे एक्चुअली लेक्चर्स आयकुचे भक्तिरस अमृत महाराजाले आशिल्लें बँड्रा रेक्लेमेशनांत आशिल्लें तें प्रोग्राम तांणी मेन्शन केलेलें हांव आनी आम वत्ता आशिल्लीं ती सो त्या टायमारीच न्ही तांगेले क्लॅरिटी इन थॉट एक मधुरता तांणी उल्लोवच्यांतू आनी एकदम सिस्टमॅटीक प्रेजेंटेशन मस्त सकट जेन्ना तांणी ते प्रेजेंट करची स्टायल पळय तांणी कॉपी केला पॉइंट वायज सिस्टमॅटिकली बरोवन आनी टॉपिक बाय टॉपिक आनी कितले व्हड कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसॉफी आसता एक्चुअली भगवत गीतांतू भागवतमांतू जाल्यारीची आमकां कळची तशी तांणी एक सिंपल वर्ड्सांतू खंयच्या लँग्वेजांत आसा तांणी मल्टीलिंग्वल आसा ती तुमी युट्यूबार पळयले तांणी भारी चंद बेंगॉली उलयता ती कोंकणीन कशी आमी आयकली ती इंग्लीश मराठी हिंदी भारी चंद्रुपार तांणी उलयता आशिल्ली ती आनी आमी खंडीत सांगयत की तांणी राधानाथ महाराजाला एक फ्रंटियर डिसायपल जावन आशिल्ली ती म्हळ्यार तांगेले सुरेसूर जाताना तांणी राधा गोपीनाथ टेम्पलाचे प्रेसिडेंट जावन आशिल्ली ती आनी राधा गोपीनाथ टेम्पलाचे प्रेसिडेंट जावन तांणी कितलेकी सकट प्रोजेक्ट्स खंयचे राधा गोपीनाथ टेम्पला देखून सूर जाल्लेले ते तांणी इनचार्ज जावन ते ताजे सगळें दायित्व घेवन ते मुखारसून व्हेलेलें आसा तांगेलें भारी प्रॉमिसिंग कॅरियर आशिल्लें तांणी MBA जाल्लेली ती एक प्रिमियर इन्स्टिट्यूशन देखून NMIMS देखून आनी स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकांतू हाय पोजिशनार आशिल्लीं तांणी फायनान्सांतू तांणी व्हड करियर करीत आशिल्ली तांतू जाल्यार तांणी ताका न्ही तांणी भगवत गीता आनी भक्तीचे प्रचारा खातीरची तांणी तांकां मुख्य तांगे लायफाची एम म्हणून तांतू मुखारसून गेली ती म्हूण सांगयता आनी खंय एक अगत्यस्पळ तांणी थंय वता आशिल्ली ती आता राधा गोपीनाथ टेम्पलान तांणी इतली पुरा व्हड लिडर्स जाता आमगेले गौरांग प्रभू आनी मस्त सकट कोण आज कालांत मस्त प्रचार करता आसा ती तांणी पुरा जनान तांगेले शिकून तांणी मुखारसून व्हेलेले प्रोजेक्ट्स जाल्यार तांणी कम्फर्टेबली राब बनीत थंय तांणी आरामेर थंय राब येत आशिल्लें जाल्यार आपास बेळगांव वचून
तांणी फ्रॉम स्क्रॅच सुरू केलें. बेळगांवांत कोणीय नाशिल्लीं तेन्ना तांणी वताना. थंय वचून अपास कितले जणांनी केलें आनी थंयचें आयोजन करून तें रथयात्रा बेळगांवांत जाता ते सगळ्यांचे आमी सांगेत विश्वांत जेवची रथयात्रांत तूं एक होळ ते बेळगांवांतूच जाता म्हूण सांगेत. हजारो कटल्यान लोक इस्कॉनाचे न्ही पुरा जन ते तांणी भक्ती रसामृत स्वाम्यान तांणी अरेंज केलें तें रथयात्रा तांणी पुरा जन येतात. सो इट्स अ स्टनिंग म्हणटात पडल्यार तशें आसा. सो प्रचार करची म्हणल्यार इजी न्हय तें आमकां पुरा जनाक तसं जाल्यार तांकां खंय कश्ट आसता खंय एकदम स्टार्टींग देखून सुरू करता तांणी एवरी टायम तांणी कसं सेटअप केला तांणी एज इफ कांय नासल्या म्हणजे ते गिव अप करून नवे जाग्यार वचून अपास स्क्रॅचार देखून सुरू करतात. तांणी नॉर्मली आमी कसं एक थोडे वेळ केल्यार आमकां ते गिव अप करचे भारी कश्ट जाता. जाल्यार तांणी इस्टॅब्लिश केलेले मस्त सकल प्रोजेक्ट्स एज इफ नथींग तांणी सोडून कांय ताची क्रेडीट घेयनासी मुखार सोचून नवो प्रोजेक्ट अपास एक स्टार्टींग देखून करता ती म्हूण पळयत. तांणी ऑफकोर्स हायली एज्युकेटेड सारस्वत फॅमिली देखूनची आनी आमगेले ते रियली एक प्रायड म्हूण येता आमी की कशी तांणी आमगेले समाजा देखून जावन एक म्हणटात पळय एक रत्न म्हणून सांगेत आमी सगळ्या आमगेले समाजा खातीर की कशी तांणी एक भक्तीची व्हड रुपारी सगळ्या विश्वांत प्रचार केलेलो आसा तशी म्हूण सांगेत. आनी खंय जाल्यार तांणी खंय नीड आसा थंय वता आशिल्ली. बेळगांव जाल्लें मागीर राधाकुंड प्रभून सांगलें म्हणजे वृंदावना चमकली ती. मागीर लंडनांत तांणी इतलें चंद करून सेटअप केलें की इस्कॉनांत पुरा जीबीसी कोण आसत पण तांणी सांगता आशिल्लीं खंय कसं स्टार्टींग देखून सेटअप करून चांग रुपार व्हड करता जाल्यार भक्ती रसामृत स्वाम्याक थंय व्हरता तांकां आनी तांणी एक्झॅक्टली प्लॅनिंग करून ते मुखार व्हरता ती म्हूण. मागीर लंडना चमकली तांणी ऑस्ट्रेलिया चमकली ती. आनी राधानाथ महाराज वयनी पुरा इस्कॉनाचे व्हड गुरू कोण आसत सिनियर तांणी सांगिल्लें आसा की भक्ती रसामृत महाराज म्हळ्यार कसं की प्रभू आज स्वाम्यान इनिशियली इंडियान सेटअप करून ट्राय केलें जाल्यार त्या टायमार तांकां करूं जायनी इंडियांत व्हड रुपारी. मात तांणी अमेरिका वचून सेटअप केलें आनी इंडियांत आयलीं ती आनी मस्त सकयल इंडियन्स मागीर जॉयन जालीं ती तें भक्ती प्रचारांत. जाल्यार राधानाथ महाराजान सांगिल्लें की भक्ती रसामृत महाराज म्हळ्यार एक नेक्स्ट जनरेशनाचें आशिल्लें. तांणी सांगलें की प्रभुपाद स्वाम्यान ते कसं लेगसी सेटअप केलां पण तांगेलें मन ह्या भक्ती रसामृत महाराजा हातांत सेफ आसा म्हूण तांणी कितलेंय व्हड दायित्व घेवेत आनी चांग रुपार ते करूं म्हूण. आनी प्रभुपाद स्वाम्यान पळय हे भक्ती प्रचार जातरी एक शुद्ध भक्त म्हळ्यार कशें आसूं का म्हूण तांगेलें मनांत कशें आशिल्लें पळय त्या भक्ती रसामृत महाराजान तें एक्चुअली म्हळ्यार प्रभुपाद स्वामीन कसं ड्रीम केलां पळय ते भक्ती रसामृत महाराजान व्यक्तित्वान ते कोरून दाखयलेलें आसा म्हूण राधानाथ महाराजान सांगिल्लें आसा. आनी तांणी भारी कंपॅशनेट आसा ती म्हळ्यार भारी करुणा आसा तांकां. कशी राधाकुंड प्रभुनाथ सांगिल्लें की तांकां कितले टायम हेल्थ इश्यूज जालेले आसा जाल्यार कितले हेल्थ इश्यूज जाल्यार तांणी आउट ऑफ द वे वचून पुरा जना हेल्प करता ती तांतूं कांय डावट ना. आनी तांणी एक पळयलेलें आसा तांगेलें की भायची जन कसं सांगतलीं ती म्हाका क्रेडीट मेळटलें की ते कितलें व्हड जाता की ताचे विशय तांकां ना. सर्वीस खाली भारी एक नम्र भावनान सर्वीस करचें. आनी तांणी ह्या एक पॉयंट दाखोवन दिलेलें आसा की भक्ती प्रचार करतना देवा विशय सांगतना तांगेली एक सौम्यता आशिल्ली. वॉर्मथ म्हणटात इंग्लिशान सौम्यता आनी तांगेलें कॅरिंग नेचर. ते सौम्यता आनी ते कॅरिंग नेचरान जन एट्रॅक्ट जाता ती. आमगेली फिलॉसॉफी आसा हें आसा पुरो आसा जाल्यार ते भक्ती रसामृत महाराजान स्वीट नेचर तांगेलें ते वॉर्मथ सौम्यता ताजेन तांणी कितलीं जनां एट्रॅक्ट केलेलें म्हूण आमी सांगेत. सो हें एक 2 उतर उलयता आशिल्लें हाजे खातीर. तो धन्यवाद मुरलीधर शरण प्रभू. आनी तांगेले एक 2 मिनिटाचे क्लिपां प्ले करतात तेंच्यान आमकां तांगेले मनांत कसं सांगेल खातीर पुरा मेसेज तांणी ते कोंकणीन दिलेलें. जस्ट इट्स अ 2 मिनिट क्लिप जाल्यार आयच्या दिवसांत आमी तांणी ते सांगिल्लें ते 2 मिनिटां क्लिप मनान आयकून आमगे लायफांत कितलें जाता ते करूं ट्राय केल्यार देर इज नो डावट की आमगेलें आनी आमगेले फॅमिलीचें आनी आमगेले समाजाचें उद्धारय जातलें आनी पुरा बरेंपण जातलें. सो आय विल जस्ट शेअर दॅट क्लिप 2 मिनिट्स खातीर तुमी पळयात. असतले हांगा तर आमी हे हांगा 100 लोक आसत ती तरी आमी पुरो 1 मिनिट
जन्मांतू भक्ती केल्या आता ह्या जन्मांतू आमकां भक्तांगल संग मेळ्ळ्या आणि भक्तींतू प्रगती करूंक एक संधी सुसंधी आमकां मेळ्ळा आता हळूहळू आमगेल मनांतू कृष्णांगल प्रती आता कल जाता आकर्षण वाढत वता तर आता भक्तांगल संघाचे हे महत्व आता आमकां हे अनमोल एक रत्न आमकां मेळ्ळ्या नवे आता आमी कृपण जाऊ नये कृपण म्हळ्यार कला कंजूस जाऊ नये आमी आमकां जे मेळ्ळ्या जे निधी जे एक धन अनमोल धन आमकां मेळ्ळ्या ते फक्त आमी स्वता कडेन दवरने आमी ते दुसऱ्यांक दिवका ते तशें केल्यार आमगेलें धन वाडटा आज खिशांत आमगेले 100 रुपये असल्यार आमी कोणाक 50 रुपये दिल्यार आमगेले खिशांत फक्त 50 रुपये उरतात जाल्यार भक्तीन तशें ना आमगेल जर थोडे भक्ती असल्यार आमी थोडे भक्ती दुसऱ्यांक दिल्यार आमगेली भक्ती वाडता ही विचित्र गणित असे देवाला धामल गणित है वृंदावनाच गणित आणि प्रपंच गणितांची के पार्थक्य म्हळ्यार एक भेद आसा तेमिती आमी दिवका जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश अमर आज्ञा गुरु हो न तारे ए देश तर चैतन्य महाप्रभून आमकां उपदेश दिल्या की आमी सगळ्यांक कृष्ण भक्तीचे उपदेश दिवका सगळ्यांक म्हळ्यार कल्लें जे आयकूंक तयार आसा ती तांकां His Holiness Bhakti Rasamrit Swami Maharaj की जय। ग्रेस विप्रसुदा महाप्रभु जी की जय। शिला प्रभुपाद की जय। प्रभु जी बारी लायक जावन तुम्ही सेशन दिल्लेला आसा महाराजाल विषय इन डिटेल आमकां या सनो टायमांतू आमकां क्लियर करून दिल्लेला आसा त्यानंतर मी त्या लेक्चरांतू महाराजाला इन्स्ट्रक्शन म्हणून येता सगळ्यांक त्या आमी कशी जीवनांतू उतर एप्लाय करताची तितले आमकां फायदा आसता म्हळ्यार महाराजान सांगून दिलेलो आसा मटेरियल नोट्स आणि कृष्णा कॉन्शियसनेस नोट्स NOTEEEEES तितली इम्पॉर्टंट जावन कृष्ण भावना अमृतांतू कसं करता म्हणाल महाराजान सांगून दिलेलो आसा आणि कोणाकय महाराजाल विषय कसले सांगू आसता ऑफरिंग्स की तांगेला अनुभव हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम थँक्स तुम सगळं का विप्रसुद्धा महाप्रभून तर इथं लाईक ऑन प्रेझेंटेशन समेत सांगितलं असं आणि महाराज दर्शन बी करेले राधाकुंड हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभून बी इथं तांगेले एक्सपिरियन्स शेअर केले कसले सांगचे म्हळ्यार अशी बाकी ना बट आय जस्ट वॉन्ट टू शेअर ओनली वन थिंग म्हळ्यार ते ऑलरेडी कवर जालेलं आसा प्रभूजी but still one thing is like he came to Ahmedabad once hang GBC meeting ashile maybe 3 वर्ष पहिले की hang meeting ashile तांगेल तेन दर्शन जाले and I was like की खाली दर्शन मात घेतले अशी हांगेल्यावर पर्सनल एक्सपिरियन्स म्हणून ना but the way he spoke आणि तांगेल बिहेवियर म्हणा इतले अनुभव we can't imagine आणि तशीच एक लेक्चर अटेंड करचे कशी somehow I got attracted to that तांगेल हे लेक्चर्स की daily I have seen की I take a note of his quote every day म्हणल्यार म्हाका एक हॅबिट शेजेल आसा मेगेल गुरु महाराज आय एम नॉट कंपेरिंग एनीवन विथ एनीवन बट मेगेल गुरु महाराज कोट ऐकाक पण चुकचे शकता ऐकूचे पण हिज होलीनेस भक्ती रसामृत महाराज कोट तर नियमित ऐकूची एक हॅबिट शेजेलेली आसा आणि तांगे लेक्चर्स तर विचारचे ना कारण तांगे पर्सनली आय हॅव सीन ही द ओनली महाराज who was doing म्हळ्यार फील्डिंग म्हणता म्हळ्यार गद्दी कशी केलेले व्हिडिओ क्लिप्स आणि हे फर्स्ट टाइम हांव पळोवचे आज पर्यंत हांव कोण महाराज लेवलार पावन घेतानी केलेले पळयले नाशिल्ले सो ही इज लायक प्रॅक्टिकली कशी आचरण करता पळय लोकांना
त्यातून स्वतः कोण दाखईल असं, दॅट्स व्हॉट आय कॅन ओनली से. बस. आणि बाकी ह्युमिलिटी वाईज तांगे लेक्चर्स आणि आय वॉज आय एम मोर इम्प्रेस्ड बिकॉज तांणी GSB म्हणून I somehow have a soft corner for GSB and among all Maharaj he is GSB, so like extra respect automatic येतं असा. Thank you so much. Thank you हरवेज आम्हाला सीता माताजी तुमका भारी हरे लाग कृष्ण. मी तुमगेले एक्सपिरियन्स शेअर केलेला असा. आणि कोणाकाय कसले सांगू असलेलरी महाराजाल विषय सांगेत ना म्हणजलरी आम्ही महाराजा कतरी दोन्ही भजन म्हणू होता असाची एक किरण कृष्ण पडियार ओ वैष्णव ठाकूर सांगू होता असाची ताज नंतर आवनी मिगल बायलानी दुवा ತಂಗೆಲೇಜಿ ಪೈರ್ ಮಣ್ಣಲೆ ಏ ಬಾರೋ ಕರುಣಾಕರಿ ತಂಗೆಲೆ ತನಿ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರಲ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಫೋಡ್ ಯೆ ನರೋತ್ತಮ दास ठाकूरल भजन म्हणाला असं त्यावेळी सांगू होताची. किरण कृष्ण प्रभू तुमका स्टार्ट करूया आता. प्रभुजी कोणकी उरले तसं हरे कृष्ण. स्टार्ट. स्टार्ट करतो प्रभू. येस प्रभूजी. प्रभुजी एक जस्ट एक शॉर्ट एक शेअर करता मी एक्सपिरियन्स म्हाका भक्ती रस अमृत महाराज डायरेक्ट आहे ना, बट आम्ही वॉइस ट्रेनिंग डिवोटीज ना आम्ही स्टुडंट्स ना यूथ तांगे फर्स्ट इयर ट्रेनिंग स्टार्ट आता भक्ती रस महाराजाने त्या वेळेस DD सिरीज म्हणून लेक्चर सिरीज ऐकून सकाळी उठाम न्हू 4:30 उठ्ठा आमकां चॅन्टिंग कोरका हेज्यान कळता भागवत कथा ऐकूका थोडी आमकां त्या वेळेला भागवत आमकां ना, बट फर्स्ट आमकां असाइनमेंट म्हणटा DD सिरीज फिनिश करक म्हणटा देवामृत दास सिरीज तेन्ना आमकां फर्स्ट इयराचे तेन्ना आमकां ना फाउंडेशन फिलॉसॉफिकल फाउंडेशन स्टार्ट जाता. The beginning of Krishna consciousness, the very beginning of Krishna consciousness is with Bhakti Rasa Amrit Maharaj blessings. So आम्ही आता भितर all over India हग्ग voice choice हग्ग youth training जाता Maharaj and given lectures, the standard one first class lectures, that's a one of a kind lecture philosophy. Even आता भक्ती शास्त्री अटेंड करचुलरी महाराजान lecture ऐकुचुलरी ತಂತು ಉತ್ತು ಡೆಪ್ತಾನ್ ಮಹಾರಾಜನ್ ತೇವಳರಿ ಸಂಗನ ಸುಮನತ ಮನಂಜತ ಭಯಂಕರ philosophically perfectly systematically hagga concept in detail very precisely dinna Maharaj. That's a very great thing, and I am very fortunate like that I have got into this line Maharaj it's like Shiksha is coming down the line from this great soul, so very fortunate to hear all these things. So I'm just expressing my gratitude towards Maharaj. Thank you किरण कृष्ण प्रभू. तुमका भजन कंटिन्यू करूया. ओ हे वैष्णव ठाकुर तोयर सागर येदासे करुणा कोरी. ओ हे वैष्णव ठाकुर तोयर सागर येदासे करुणा कोरी. निया पादा छाया शोध हे आमाय तोमर चरण धोरी. छाय वेग दोमी छाय दोष शोधी छाय गुण देहो दासे. छाय सत्संग देहो हे आमारे पोषची संगे राशे. एकाकी आमारा नाही पाय बल हरिनाम संकीर्तने. तुम्ही कृपा कोरी श्रतबिंदू निया देहो कृष्ण नाम धनी. ओय वैष्णव ठाकुर दोयर सागर येदासे करुणा कोरी. कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो तोमार शक्ति आचे. आमी तो कंगाला कृष्ण कृष्ण बोली धैतव पाचे पाचे. ओय वैष्णव ठाकुर
दोयर सागर हे दाशे करुणा कोरी तिया पद छाया शोधो हे आमय तोमर चरण धोई ओय वैष्णव ठाकुर ओय वैष्णव ठाकुर ओय वैष्णव ठाकुर ओहे वैष्णव ठाकुर ओहे वैष्णव ठाकुर ओहे वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर ओहे वैष्णव ठाकुर जय प्रभुपादा जय भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपादा जय भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपादा भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपादा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल कलियुगपति भगवान श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय गौर प्रेमानंद। थँक यू व्हेरी किरण कृष्ण पडियार प्रभू तुम्ही हरेश भारी लाईव्ह जाऊन तुमगेले सौभाग्यशील की यूथ प्रोग्राम अंतू फर्स्ट महाराजाला विषय मेळू काही ऐकचे काही आणि त्या मुखारसून होरू कृष्ण भावनामृत सगळ्यांक प्रेरणा काही तुमगेले आयचे वर्ड्स आमकां मस्त व्हॅल्युएबल दिसता सर। थँक यू व्हेरी मच प्रभू मस्त मस्त धन्यवाद। लास्ट या भजन म्हणून आयचे सेशन आम्ही हांगा विराम दिवचे बद्दलची या आतावळ सांगिल्वरी त्यांनी भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूराला लेक्चर फुडें त्यांनी म्हणलेलं आसा हांवें तांगेले तुकुनू शिकुनू पयरी भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूराला ट्राय केलेलं आसा जाल्यार आजी हांव लेखलो अपास तांगेले तुकून आयकल मुखारविंदा तुकून आयकलेलं हे भजन अपास सांगचे तरी प्रयत्न करता म्हणून आणि दोन की तीन अवसर मेळ्ळेले की महाराजाला दर्शन मेळूक एक फर्स्ट संन्यासी जावन त्यांनी लंडना येताना सकाळी आमकां भक्ती वेदांत मॅनरांतू महाराजाला प्रवचन ऐकूचे अवसर मेळ्ळेले आसा मंगळारती सेशनांतू ताजे नंतर सेकंड टाइम एटलांटांतू त्यांनी 3 दीस सेमिनार दिता आशिल्ले युथाक अशी हांव आनी राधिका सगळ्यांनी भायर वतना हांवें राधिका बसून तांगेले लेक्चर आयकता आशिल्ले मागीर पंत दामोदर देश दुबईन त्यांनी आयिल्ले आसा त्या वेळार तांगेले अनुग्रह मेळचे अवसर आशिल्ले पूर्ण पंत तांगेले संन्यासी जे आशिल्ले टायमान तांणी मेळ्ळेले सुरवेर सुद्दां महाप्रभुजीन सांगिल्लें देवामृत प्रभू लेक्चर आयकलें मात्र पर्सनली मेळ्ळेले तांगेले अनुग्रह या नरोत्तम दास ठाकूर प्रार्थना मंडल सीरीज बरो करुणा कोरो वैष्णव गोसाई पतित पावना तोमा पीने के होना पाप रे जा हे मोना कराला प्रभु सेवा को तपा दूरे जा
बातों दर्शने पवित्र करो हे तुम्हारा गुरु गंगार पराशा होइले पश्चाते पावा दर्शने पवित्र हे तुम्हारा पाकिस्ताने अपराधे तारे हरिना समास्ताने अपराधे नाही परित्रा हरिस्ताने अपराधे तारे हरिना समास्ताने नाही परित्रा गोविंद कोई नामुरा वैष्णव तुम्हारा हृदय सदा गोविंद कृष्ण गोविंद को हे नामुरा वैष्णव बना जन्मे कोरी आशा चरणे रघुली दोया अपना रखो पतिता पावना तुमा होना करो करुणा करो वैष्णव गोसाई पतिता पावना तुमा इनके होना Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare. Vaishnava Thakur,
वैष्णव ठाकुर गणा वैष्णव ठाकुर जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल His Holiness Bhakti जय Radhana Swami Maharaj, जय Divine Srila Prabhupada की जय समवेत भक्त वृंद की जय गाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल एक जाऊन स्पेस राधा कुंड प्रभु जी का करणारा नमस्कार करता सर प्रभु जी मंगल अनुग्रहाना आजी भारी लायक जाऊन आम्ही महाराजाला ग्लोरिफिकेशन एक अवसर मिळाला सर हरे कृष्णा प्रभुजी तुम कसले सांगू असले सांगता आयचे सेशन वाइंड अप आम्ही लायक कोण केला वॉटएवर आमगेल तर्फेन आम्ही तर आम्ही आज एक सॉन्ग्स एक रेकॉर्डिंग आम्ही महाराजा पेटून दिवू का म्हणून लेखता असा तर ते शॉर्ट आणतो आम्ही कसं थोडं ग्लोरिफिकेशन केलेलं मी तांकां एक पेटून दिवन तांकां थोडे खुश करू येता म्हणून लेखता असा हरे कृष्ण इस ग्रेस मधुपति प्रभु जी ने हर ग्रेस सरस्वती माधवी माता जी सांगता तंक रेकॉर्डिंग एडिट कोण जायत हरे कृष्णा हरी बोल हरे कृष्ण सगळ्यांक वापस धन्यवाद सांगता असं मस्त लेट जाल्लेलं असं जाल्यार महाराजाल कतरी तुम्ही पुरा पैसून ऐकलेले का मस्त मस्त धन्यवाद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल प्रभु जी तुमगल परमिशन असले राहायचे सेशन विराम देता यस प्रभु जी हरी बोल